साखळी ही फावटी परत एकदा रवींद्र महोत्सव 2019 आयोजन करता आणि असो भरगच्च सगळ्या युवा आणि भुरग्यांक तांच्या व्यासपीठ मेळोवन दिवपा खातीर रवींद्र महोत्सवाच्या वतीन रवींद्र युवा उत्सव आमी येता त्या 25 जानेवारी आणि 26 जानेवारी असो 2 दीस हो कार्यक्रम आयोजन करता। 25 जानेवारी ह्या दिसा आमी साखळी आणि म्हणजे बिचोली आणि सत्तरी ह्या परिसरांतल्या सगळ्या हायर सेकंडरी भुरग्यांक तांची कला सादर करपा खातीर वेगवेगळ्या स्पर्धेंचें आयोजन हे 25 तारखे दीस सकाळी 9 पासून सांजे 6 पर्यंत वेगवेगळ्यो सर्ती म्हणजे रांगोळी कॉम्पिटिशना पासून वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन पर्यंत असे वेगवेगळे आणि विथ ग्रुप आणि इंडिविज्युअल अशे वेगवेगळ्यो सर्ती ज्यो आसा ह्यो पयल्या दिसा दवरलेल्यो आसा। दुसऱ्या दिसा सत्तरी आनी दिवचले तालुक्यांतल्या सगळ्या हायस्कुलांक आमी इन्विटेशन धाडलेले भितरल्या 15 ते 16 हायस्कुलांनी आपलें इन्विटेशन कन्फर्म केल्लें आसा आनी सेम पद्दतीन इंडिविज्युअल आनी ग्रुप्स ह्या स्कुलांतल्या सगळ्या भुरग्यांक आपल्या वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटो घेवपाक मेळटलें। जशें कितें आमी परत म्हणटा की तांकां क्ले मॉडलिंग आसतलें, परत डान्स आसतलो, ग्रूप डान्स आसतलो, इंडिविज्युअल डान्स आसतलो, पथनाट्य आसतलें, अश्यो वेगवेगळ्यो स्पर्धा ह्या निमित्तान हांगासर आयोजन केल्यो वयतल्यो। पयलेच फावटी रवींद्र भवनाच्या वतीन स्कुलाच्या भुरग्यांकूय बी व्यासपीठ मेळोवन दिवपाच्या खातीर ही संद आसा। 25 आनी 26 अशा 2 दीस चलपी हो कार्यक्रम सगळ्या लोकां खातीर हो कार्यक्रम ओपन कार्यक्रम आसतलो। आमी आव्हान करता की ह्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक दोनूय दिसाच्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लावची आनी हो कार्यक्रम पळोवचो अशें मागता। ज्या युवा भुरग्यांचो वेगवेगळ्या पद्दतीत तेंचो कला आविश्कार व्यासपीठाचेर पळोवपा खातीर नक्कीच तांच्यांनी येवचें।